आता मी लोटू कारकळा तुलाना देवदास उपेंद्र ब्रह्मम्म सजी आणि मलगड जाऊन तांगेले एक अनुभव कसाच की मस्तोत्सवला ನಂಗೆ ಭಾಗಿ जाता ಮಾತ್ರ पूड तुलान आता 68 वर्षाच्या गणेशोत्सव तुमका गोतसा पूड कशे आशिल्ले प्रत्येक विषय गोतसा ಸ್ವಲ್ಪ माहिती हंगेला घेऊया सांगायचे म्हागेलें नांव देवदास उपेंद्र प्रभू म्हणून तेन्ना हांव 1916 शिवाजी पार्कार एका अंगडी कामां आशिल्लो आनी हांव नायट स्कुला वतालो तेन्ना पुराणीक माम केन्नाय थंय येवचें ताणें त्या गणपतीची वर्गणी आनी घेवच्याक त्या वेळार म्हाका आनीक उडगास आसा 4 आणे 2 आणे 1 8 आणे अशें ताणें घेवचें आनी अंगडीकाराले 1 रुपये अशें कोण सायकलार ताणें सक्कट प्रत्येक गुर्ता अंगडी आमगेले आनी वचचे तेन्ना म्हाका पळोवन तो म्हणलो रे उपाल तूं हांगास रे वय पळय आमगेले गणपती खातीर कसलें दिवं देव तुमगेलें बरें करो तेन्ना हांवें म्हागेल्या हातान म्हागेलें आमकां त्या वेळार उत्पन्न कशें जालें 4 आणे पावली ताका दिलेली तांकां आनी मागीर तांणी म्हाका एक ब्लॅक एंड व्हायट गणपती फोटो दिलोलो तो फोटो आनीक हांवें आमगेली पार्ला विले पार्लेंत अंगडी ओपन करतना तो फोटो फ्रेम करून हांवें आनीकय थंय लायलो आनी आमगेले त्या देवाले आशिर्वादान आमगेले इतलो उत्कर्श जालो आतां ते अनुभव सांगतना म्हाका आंगार पळय रोम म्हागेले राबता हांव कशी सांगचें पुराणीक माम्मान केन्नाय म्हाका सायडाक घेवन उलोवन बशी गणपती उत्सव कशी ताणें सुरवात केल्ली वडाला मठान सान एक हे मुर्ती स्थापन करून ताणें गणपती बसकारायली मागीर कशी ताचो उत्कर्श जालो मागीर 1917 तांणी ह्या व्हड जाग्यार सुकृतींद्र नगरांत गणपत हाडली त्याच नंतर आमी ह्या गणपतीक पुराणीक मामाल गणपती अशी म्हणचे आजी म्हाका पळय ते उलयतना पुराणीक मामान परने उडगासो गांवचे उडगास आनी काण बसचे आनी ताणें भोंवील आनी म्हाका आनीक उडगास येता ह्या वेळा पुराणीक मामाक लास्ट टायम शिराळी महामाया गणपती देवस्थाना मेळ्ळलो त्यात म्हागेले सांजे वेळार तो 1.5 घंटो थंय उलोवन बसिल्लो की हांव कशी गणपती केलेली आनी कशी उत्कर्श जाल्लो आनी मुखारसून आयलो व्हड जालो ह्या सगळें पळयतना म्हाका आज इतलो संतोश जाता मनांत तूं देवाल दयन 4 आणे हांव दिल्लेले मात म्हाका आज देवान इतलीं दिलां हांव कशी तुमकां शब्दान सांगचें मारले शब्द ना ती देवान तुमकां सगळ्यांक बरेंपण बरें कोरका अशें हांव देवाल्या मागणी करून म्हाका 2 उतरां समाप्त करता धन्यवाद प्रभू धन्यवाद.